गोवा सुरक्षा मंचान गोयच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर अभ्यास करपाक समिती नेमल्या आणि योग्य वेळार पक्षाचे फुडारी जाहीरनामो जाहीर करतले अशें भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे निमंत्रक प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर हांणी सांगलां। आमच्या भुरग्यांचे ल्हानपणांतूच संस्कार जावपाक जाय आणि कोंकणी मराठी शिवाय ते अर्दे उरतात अशें तांणी मुखार सांगलां। आता बीजेपीन तर हे ग्रांट स्टॉप केले आणि मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन तर कोंकणी केली प्रायमरी, जाल्यार तुमकां दिसना कॅथलीक वोट्स हाते फुटले तेंचे? हे पळय, एज्युकेशनाचेर कांयच अवलंबून ना। एज्युकेशनाचेर हातून अवलंबून आशिल्लें जाल्यार 21 वर्सां डायसेसन सोसायटीन आपल्यो सगळ्यो शाळा कोंकणी मिडियमान चलयल्यो, तेन्ना ताचो परिणाम कांयच मतांचेर जालो ना। डायसेसन सोसायटी किंवा कोणें उपकार करूंक ना लोकांचेर। दे ऑब्जर्वड नॅशनल नॉर्म्स। आतां नॅशनल नॉर्म्स व्हायोलेट जाता आनी ताज्या मुळे प्रॉब्लेम आयला तो। म्हणून हांगा कशें जाता की मतांचेर ताजो लोक आतां समजा म्हाका म्हजें भुरगें हांव केन्नाच इंग्लिशीक घालचो ना, पण समजा एखाद्या पेरंटान घातलें ताका जाल्यार तो बरोवन दिना डायसेसन सोसायटीक की हांव आपलें मतदान अमकें करता म्हणून। डायसेसन सोसायटीन 70% भुरगे जे आसा ते हिंदू आनी मुसलमान येतात आनी 30% इन जनरल जे आसा ते कॅथलीक येतात। त्यामुळे ह्या सगळ्या लोकांनी डायसेसन सोसायटीक बरोवन दिवंक ना। आपल्या भुरग्याक जर तुमी एडमिशन दिता जाल्यार इट हॅज नेवर बीन लिंक्ड। वोटींग आनी स्कुलींग इज नेवर लिंक्ड इन गोवा एनीवेर एल्स।